नमस्कार. आयच्या ह्या रावंड टेबला भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. फाटली 2 रावंड टेबल्स आमी संपादकाक घेवन केली, एडिटर्सांक घेवन केली. ताका रिस्पॉन्सूय प्रचंड मेळ्ळो. मागीर आमी चिंतलें की फक्त पत्रकारांचें ज्ञान कितें आयकुपा जाय, कारण आमी खूब फावटी चुकतात. आमची असेसमेंट एकदां सारकी नासता. पूण सगळीं जाण एक गजाल सांगतात की नेमकें कितें घडटलें आनी कशें घडटलें हें खंय बिझनेसमॅनाक खबर आसता. तांकां खंय सगळ्यांत पयलीं वाऱ्याची दिशाय कळटा आनी वासूय लागता. हो वास कसो लागता आनी खरेंच लागता काय कितें. आनी ज्या तरेचें इलेक्शन आमी सद्याक पळयलें तातूंत भितर हो वास लागप आनी ही वाऱ्याची दिशा समजोवप कितलें सोंपें आशिल्लें वा कठीण आशिल्लें. अशें पॉलिटिक्स ऑफ बिझनेस, बिझनेस ऑफ पॉलिटिक्स आनी बिझनेस ऑफ बिझनेस ह्या तिनूय गजालींचेर आमी उलयतले. आनी गोंयांतले 3 नामनेचे उद्देजक म्हजे बरोबर आज ह्या रावंड टेबलाचेर आसात. सगळ्यांत पयलीं आसात तांकां तुमी सगळे जाण वळखतात आनी जांचो सडेतोडपणा एक बिझनेसमॅन जावन सुद्दां, स्पश्ट वक्तेपणा एक उद्देजक जावन सुद्दां म्हाका पर्सनली खूब आवडटा ते मनोज बाब काकुलो. मनोज बाब वेलकम. दुसरे म्हजे बरोबर आसात तांकां जे बिझनेसमॅन पूण तांची राजकीय एनालिसीस आनी सोशल एनालिसीस इतली पावरफूल आसता की जर खंय तरी अरबी समुद्रा भितर जर म्हाका दिसता वाऱ्याची दिशा बदलली जाल्यार ताची झुळूक सगळ्यांत पयलीं जांकां बसता ते गोंयांतले दुसरे आमचे नामनेचे उद्देजक आयच्या रावंड टेबलांतले नंदन बाब कुडचडकर. वेलकम. आनी एक तिसरी म्हजे बरोबर आसात जे हरशीं खूब फॉर्मल आनी सिरियस पॅनलिस्ट म्हूण आमचे हाजेर आसतात, पूण आज म्हाका ते तशें नाकात आनी तांणी मनांतल्यान उलोवचें अशी म्हजी प्रामाणीक इच्छा आसा. ते निलेश शाह. निलेश वेलकम. म्हणजे तुमचे कडच्यान सुरवात करता. सगळ्यांत पयली गजाल, एक बिझनेसमॅन म्हणून वेदर दीस इलेक्शन वॉज कायंड ऑफ डिफरंट. कारण आमी जेन्ना एडिटर्सां कडेन उलयताले हांव सगळ्यांत पयलीं उलयतालो की ज्या तरेचें कॅम्पेनींग जालें आनी ज्या तरेचे पक्ष आयले गोंया भितर आनी तुमकां ह्या इलेक्शना कडेन पळयतना कितें वेगळेपण दिसलें काय एक बिझनेसमॅन म्हणून सगळे राजकारणी अशेंच आसतात, हे अशेंच करपाचे, अशेंच आमकां मेळटले जाल्यार बरें करतले नाल्यार सतायतले, तांचे लेबल चेंज जातात, मनीस चेंज जायनात. तुमचें मत कितें? म्हाका दिसलें प्रमोद जेन्ना पळय तुवें एका बिझनेसमॅनाक ह्या टॉपिकाचेर उलोवपाक आपयला, आय न्यू इट वील बी ऑन दीस टॉपीक. कित्याक सांग, ह्या खेपे इलेक्शन वॉज अ बिझनेस वीच प्रॉबब्ली नोबडी हॅड एवर डन इट. हाच्या पयलीं इलेक्शन अशी केन्नाच जायनाशिल्ली. पूण ज्या तरेन ह्या इलेक्शनाक बिझनेस जाला की बिझनेसाचो इलेक्शन जाला दॅट रिजल्ट्स वील टेल. पूण कित्याक खंयचेर एक पिक्चर चालू आसता, तुजो नॉर्मल लोकल नट नटी सगळे आसता. हांगा इस्टांच्यानूय नट नटी आयल्यो, नॉर्थांच्यानूय आयल्यो. फक्त नशीब आमच्या सावथांच्यान AIADMK DMK ते उरलेले येवपाचे. सो प्रॉब्ली फुडल्या इलेक्शनाक ते आसतले. एक म्हणजे पार्टी आयल्यो आनी येता आसतना ताणें इलेक्शनाचो असो धंदो केलो, वेदर इट इज मायट बी द पयशे जे तांणी मोडले किंवा प्रॉमीस केले. कित्याक आज सुद्दां पयशे फारीक करूं ना ते सांगता. ही होर्डिंगां घाली, टॅक्सी घेतल्यो, हॉटेलां घेतलीं, सगळे घेतले. बिझनेस वाडोवपाचो दाखयलें आमीश हांगा, पूण अल्टिमेटली दे हॅव नॉट पेड अँड दे हॅव वॅनिश्ड. दीस वॉज द मोस्ट अनफॉर्च्युनेट पार्ट. द बिझनेस पार्ट ऑफ द इलेक्शन वॉज द मोस्ट अनफॉर्च्युनेट. दुसरी गजाल कितें जाली की जे पळय सेकंड रंग, थर्ड रंग, सो कॉल्ड लोकल पॉलिटिशियन आशिल्ले तांकां ऑल ऑफ अ सडन खंयच्यान तरी विटामीन एमाची प्रॉमीस मेळ्ळी. सो दे केम इन टू द मेन फ्रेम. सो ते सगळे कॉन्टेस्ट करपाक लागले. तिसरी गजाल, जे एस्टाब्लिश्ड पॉलिटिशियन्स आशिल्ले तांणी सामके अशे बे म्हणा किंवा माकोड म्हणा कश्यो ओडयो पळय मारल्या. म्हणजे दे वर एक्चुअली इट लुक्ड एज दो ऑल ऑफ देम वर फॉर सेल. म्हणजे अशें सीता स्वयंवर पळय करता तशें चल्लेलें हांगा. म्हणजे कोण हांगा पळय चड दिता म्हाका त्या पार्टीन हांव वता. अनफॉर्च्युनेटली ह्या गोंयच्या इलेक्शनान आमी ही गोश्ट पळयल्या जी केन्नाच पळोवंक नाशिल्ली. दॅट इज माय ओवरऑल इम्प्रेशन ऑफ द लास्ट इलेक्शन. एक गजाल तुमी धंदो आनी ज्या तरेन पक्ष आयले आनी ज्या तरेन ह्यो सगळ्यो उडयो मारप जाल्यो, एक बिझनेसमॅन म्हणून जनरली म्हाका दिसता सगळे जाण तुमकां फोन मारपाक लागतात एक 3-4 म्हयने आसतना इलेक्शनाक. ह्या खेपे कशें दिसलें ना की जो मनीस ऑक्टोबराक फोन मारतालो तो डिसेंबराक दुसऱ्याच पक्षा भितर आसा आनी एक बिझनेसमॅन म्हूण तुमी कितें तरी चिंतता आसतलें ओके हो बरो किंवा हो वायट किंवा हो सादारण, आनी सडनली ही लेबल चेंज जाता ती पळोवन आय जेन्युअनली वॉन्ट टू आस्क एज अ बिझनेसमॅन तुम्ही तुमची स्ट्रॅटजी फायनली फ्रीज केन्ना केली? जानेवारी मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट लागतगीर
Actually, आम्ही फ्रीज केली आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ फायलिंग वॉज ओवर. आय एम नॉट जोकिंग. ऍक्च्युली कितें जाल्लें की फॉर्म कसलो फॉर्म बी असता Form B असता. फॉर्म बी पळय जो सिंबलाचो दितात तो सुद्दां कोणाच्या हातान पडटलो हाची गॅरंटी नाशिल्ली अशी परिस्थिती टील द एंड. सो आय डोंट थिंक एनी बिझनेसमॅन हॅज बीन प्री कमिटेड ऑन दॅट. येस थोडे कितें आशिल्लें देर आर सम गुड कॅन्डिडेट्स इन द फ्री. सो इरिस्पेक्टीव ऑफ पार्टी लायन्स जे बरे मनीस जे आमकां असेंब्लीन जाय. आय थिंक होल गोवा वेदर इट इज बिझनेस कम्युनिटी ऑर ओवरऑल social strata of society has supported them because they are good candidates and they irrespective of party lines they should be in the assembly for the welfare of Goa. So I think overall support was mainly for them. After that जो कोण खंयच्या पार्टीन गेले ती स्ट्रॅटेजी फ्रीज करूं म्हज्या खातीर लास्ट मिनिट पर्यंत कोणें गेलीच नासता म्हाका. बट आय वॉन्ट टू आस्क कारण तुगे कांय राजकारणी आसात जे खूब बरे इश्ट आसात, खूब बरे इश्ट आसात जे कांय ह्या फाटलीं वर्सां भितर राजकारणी जाले, दोनी जाले. इश्टांचे राजकारणी जाले, राजकारण्यांचे इश्ट जाले. ह्यो ज्यो उडयो पळय चलिल्ल्यो तुगेल्यो त्यो पळयतगीर तुका त्या इश्टांचेर दुबाव बी आयलो काय तुका अशी खबर आशिल्लें की हांगे रंग इतलोच सामको फास्ट चेंज जावपाक शकता म्हणून? ना हांव एक पयलींच सांगूंक सोदतां की इतलें डर्टी इलेक्शन हांवें हाजे पयलीं पळोवना. जात हाडली, पयशे हाडले, लोकांक फोडले, गोंयांक डिवायड केले. हे भायल्यान जे आयले ताणें खरेंच गोंय डिवायड केलें आनी अशें जावपाक जायना. कित्याक आमी जे गोंयकार आसात आमी वी मायट हॅव एन इलेक्शन जातकच सगळे फ्रेंड परते येताले. ह्या इलेक्शनाक जाती हाडल्यो, जातीचेर पयलीं आमकां डिवायड केलें. कोण म्हणटा चीफ मिनिस्टर ह्याच जातीचो जावपाक जाय. जो मनीस चीफ मिनिस्टर जाता तो ह्या मातयेचो जाता. तो सगळ्यांक बरोबर घेवन वता, तागडी ती. सगळे मिनिस्टर, सगळे ओपोजिशन, सगळें गोंय बरोबर घेवन वता. अशे तरेचे पयशे आयले की म्हाका दिसलें आमी गोंयकार वसवसतात काय म्हणून हे पयशे घेवपाक. इट इज अ व्हेरी क्रूड इलेक्शन आनी वायट दिसता की हो एक्सपरिमेंट जो भायल्या पार्टींनी केलो तो आमच्या गोंयच्या स्टेटीचेर केलो. पूण म्हाका एक गजाल सांग की भायले पार्टीक गोंया येवन आपले साधपाक शकता हे हांगा ज्यो इतली वर्सां पार्टी आशिल्ल्यो तांणी फाटली जे 5 वर्सां भितर केलें ताकाच लागून दिसली न्ही. आतां तुजे इश्ट, म्हजे इश्ट, सगळ्यांचे इश्ट, पूण ताणें फाटले 5 वर्सां भितर ज्या तरेन हें राजकारण चलयलें गोंयचें म्हणून घडये एक प्रशांत किशोराक दिसलें की हांगा जमीन सुपीक आसा, म्हणून घडये एक अरविंद केजरीवालाक दिसलें हांगा जमीन सामकी तुगेली फर्टायल आसा. आनी मागीर हांगा येतगीर तूं म्हणटा तशें तें जातीचें राजकारण आसूं वा धर्माचें आसूं, हांगा येतगीर हाणें मागीर ते नॉर्थ इंडियाचे किंवा ईस्ट इंडियाचे फॉर्म्युला आहा पळय ते रेप्लिकेट करपाचो प्रयत्न केलो. कारण तांकां बावड्याक तेंच कळटा, तांकां हांगा येतगीर आनी वेगळी कळटा. आमगेले हे सगळे जे पयलींचे भायल्यान आयिल्ले बरे आहा, जे भितरल्यान आशिल्ले तांकां दोश दिन तूं. हांव तुका बरें हाजें तुजें उत्तर हांव तुका बरे भशेन दितां. ह्याच रावंड टेबलाचेर कितल्याश्या लोकांनी हांकां कितले मेळटले, तांकां कितले मेळटले हें उलयिल्लें आसात. हांव आज व्हेरी स्पेसिफीक कॅटेगॉरिकल स्टेटमेंट करता की ह्या इलेक्शनाक 10 तारखेक इदर BJPक 21 मेळटले ना जाल्यार काँग्रेसीक 21 मेळटले. डिटरमायंड जाला गोंयकार. हय. आनी हांव कित्याक हें पळय म्हणटलो तेंय सांगता. ही सगळीं भायली खेतीं आयली, थोड्या खेत्यांनी माकड विकते घेतले, पयशे दिले, पयशांनी जे पळय हे 10 जाण फुटिल्ले हे 2.5 वर्सां तो पळय वूंड आसा तो हील जाल्लो. हें ह्या 1.5 म्हयन्यान जें पळय परतें वेव्हार चल्लो लेन देनाचो, हाका इतले दिले, ताजेर गोंयकार दुखले. सो दोन्ही सांगता तुका. वाय एम आय सेईंग की BJPक 21 मेळूंक शकतात. BJPची फ्रॉम 28 to 32% वोट बँक तशीच आसा. देर मायट बी मोर एंटी BJP वोटर्स बट दॅट कूड बी फ्रॅक्चर्ड. पयशे मोडून ही फ्रॅक्चर करून BJPक स्टील 21 मेळूंक शकतात. You are making a very daring statement. Very daring. आता हाजेरूच तुका हांव सांगता काँग्रेसीकय 21 मेळूंक शकतात. कित्याक
की गोंयकारांनी ही जे पळय भायले पार्टी आयल्यात तांची आर्ट ऑफ पॉलिटिकल मॅनेजमेंट पळयलो आनी हांव इतलें सांगता आमी समज 14-15 लाख गोंयकार वोटर एवरीबडी इज इंटेलिजंट टू वोट सगळ्यांनी सारको विचार करून मत मारला सो हें जाय काय तें जाय हें 10 तारखेक कळटलें हय निलेश यू एग्री विथ दीस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग कारण म्हाका दिसता जनरली सगळे जाण बसता पळय ह्या टेबलाचेर तांकां एक बरो एक एस्केप रूट जाय आसता 10 तारखे उपरांत जाय न्ही तो कितें रिकॉर्डिंग उरता सो फाल्यां जर कोणें जर तो येस गोवन फ्रॅक्चर्ड म्हळ्यार जर कोणाक 2 चड मेळ्ळे लागीं आसा रे तो आपणे सांगेल ताच्या अशें म्हणपा मेळटा हें इल्लें चड डॅरिंग दिसून तुका बेसिकली इफ यू आमी पळयतलें न्ही लास्ट 2-3 दीस इफ यू सी द सोशल मिडियाचे कॅम्पेन चल्ले न्ही दे सेड यू फॉरगेट सो आय एम टॉकिंग BJP स्पेसिफीक यू फॉरगेट द कॅन्डिडेट यू टॉक मोदी इन फ्रंट एंड यू वोट सो ते स्ट्रॅटेजी पळयत तुमी जाल्यार मेनी पीपल हू आर फॅन सिटर that because candidate maybe is a half BJP, half independent or half BJP some other party. Tashla said who are in the BJP they have shifted whichever way we look at it. तर ते पळयत न्ही जाल्यार इट वॉज अ लॉट ऑफ कन्फ्युजींग बट लास्ट 2-3 दीस आसा न्ही माय पर्सनल फिलींग इज लॉट ऑफ आय विल से एटलीस्ट 85 to 90% वोटिंग हॅज हॅपन ऑन द पार्टी लायन वी लायक इट ऑर वी डोंट लायक इट ओके दॅट इज Very ते interesting. क्लियर आसा सो यू एग्री विथ नंदन नंतर टू सर्टन एक्सटेंट येस आय एग्री विथ हिम बिकॉज इट इज गॉन ऑन पार्टी लायन आतां फ्रॅक्चर कितके जाला ते आसा आतां तुमी दुसरे पळयतले लास्ट 2-3 दीस देर वॉज अ सम टर्मॉयल इन TMC इन बेंगॉल wherein there between nephew and auntie there was a friction and it friction was such a thing that all of a sudden everything disappeared कोणाक कळूना ते कितें जालां म्हणून पण मेन प्रॉब्लेम वॉट आय लिटल बीट विथ माय नॉलेज अंडरस्टँड द प्रॉब्लेम वॉज नॉट इन गोवा बट दे हॅड अ प्रॉब्लेम इन बेंगॉल अँड दॅट रिफ्लेक्टेड हियर सो लास्ट 3-4 दीस सगळेच गायब झाले प्रायर टू दॅट दे वर दे आर रेग्युलरली कॅम्पेनिंग आणि फोर्सफुली उलयताले सगळे वॉट एवर इट इज दॅट सेकंडली द बाकीचे पार्टीज जे असले वेर दे डिवायडेड ऑन कास्ट लायन ऑल दिस अल्टिमेटली गोंयान कितें आसा दॅट इज नॉट वर्क like other debates also we were talking and we are quite intelligent Goa never maybe there is a undercurrent asta on the religious line party lines those currents are there but the principal factor but that is not come in open this is the first time which they tried to bring it open and त्याचा खूप लोक चिडले त्याच्या खातीर so basically how that equation will come actually in the platter that will come to only on the 10th but vitamin M has played a major role this time we like it or we don't like it बरें विटामीन एमाचें म्हाका एक गजाल विचारपाक म्हाका खूब जाण लोक म्हणटात आनी लोकूय खूब शाणे जाल्यात ती हांव मान्य करता तुगेलें लोक भरपूर शाणे जाले खूब जाण विटामीन एम वाले जे आसा पळय न्ही ते सगळे जाण सांगतात एक नवीन सूर आयकूंक मेळटा खूब जाणां कडेन हांव उलयलो घेतले रे सगळ्यां कडच्यान मारपाक जाय ताकाच मारला म्हणून ना I will tell आतां you विटामीन एम जे आसा पळय Absolutely right. विटामीन एम जे आसा maybe to certain extent yes but हांव तुका सांगता I can't name the specific हांव म्हाज्या ऑफिसाच्या स्टाफा कडेन उलयतालो सो आय आस्क्ड हिम कित्याक ना सपोज वॉट एवर इट इज तो येना जाल्यार आमचे बंद जातले 5 वर्साचे मागीर कितें सो वॉट आफ्टर दॅट बिकॉज दे नो की हो आसा तो आमकां कसोय पावतलो कसोय करून सो दॅट इज also plays in the mind especially at the one particular level because vitamin M during a very limited period they want continue कोण दितलो Continuous vitamin M. Okay, so that plays also a major role for the people who had the yeah कळ्ळें तू कितें दिसता ना पळय घेवन मारली काय घेवन मारले आमी ऑर्रात गोंयकार ना हांव तुका सादो घेवन मारली काय घेवन मारले ना हांव आय कम टू दॅट आमी पयलीं आय वॉन्ट टू फर्स्ट करेक्ट हिम मनोज आय जस्ट वॉन्ट टू करेक्ट हिम की आमी ऑर्रात गोंयकार सगळेच जाण पयशे घेता अशें ना आतां कितें जालां थोडे पळय मायग्रंट्स आनी थोडे पळय कोण आयल्यात तांकां ते पयशे दिवचे पडटात आनी हे तांकां पयशे दिता आसतना आमकां खरें पळय नीज गोंयकार आसा तांकां दुखता की आमचे आवर वोट इज टेकन फॉर अ रायड म्हणून कळ्ळें सो वेन वी आर ऑल्सो टॉकिंग वी हॅव टू सी दॅट दीस पीपल अश्यो मुखार गोश्टी घडच्यो ना ओके पण म्हाका ह्या दोन्ही मुद्द्याचेर न्ही म्हज्या मुद्दो विचारपाक एक म्हळ्यार ताणें केलें तें डेरिंग स्टेटमेंटाचेर आनी दुसरें विटामीन एम घेवन मारलें काय घेवन मारली
ओके हांव पयलीं ताच्या पयल्या 21 उलयता कित्याक नो डावट अबाउट इट एज हीज पर्सनॅलिटी ही इज ट्रायंग टू बी ओवर डॅशिंग ओवर हियर हय बट आय टेल यू एज अ बिझनेस कम्युनिटी ताच्या तोंडान साखर पडू कोणूय जावं तो मागीर काँग्रेस जावं किंवा बीजेपी जावं स्टेबल गव्हर्मेंट इज वॉट वी वॉन्ट बट यू नो इट इज हायली अनलायकली कित्याक आनी एक आमचो प्रतिश्ठीत गोंयचो एंटीक आनी पॉलिटिशियन आहा जो ऑलरेडी डेप्युटी सीएमाच्या सिटाचेर आय करता कळ्ळें देर इज अ पार्टी कॉल्ड MGP so without MGP either both these people even if they don't get that 21 figure they will reach 21 see all of us know it because MGP is likely to get those 2 to 4 seats which is going to be that shortage for Congress or for BJP so which way they go is going to decide in my opinion decide to form the government हाजेर एलेबरेट करता that same Facebook post जो हांवें सांगिल्लो की फुडली सरकार खंयचें येवं सुदीन वच विल बी द PWD मिनिस्टर ना ना हाजेरूच ना विटामीन M घेवया आनी आय विल कम टू यू बट विटामीन M हय I think सो यू आर ऑन हंग Yes, absolutely it will be hung. Both of them will be within striking distance of 21 and they will ultimately, whoever can take care of Sudhin and probably 1 or 2 independents, they will form the government. This actually might happen in the end. As far as vitamin M is concerned, unfortunately, there are lot of constituencies, जय आमच्या पॉलिटिशियनांनी तो म्हणटा तश्यो जे मायग्रंट्स आयल्यांनी तांकां पोसून दवरल्या नॉट मीच गोंयकार आमी गोंयकार लोक न्हय तांणी वेदर इट इज गरज भासता तांकां पोसून दवरल्या तांकां ते जे कम्युनिटीचे जागे बिगे ते फुकट दिल्या थंय तांणी झोपड्यो बांदल्या आनी ते वचून तांची राशन पे करता तांकां इलेक्ट्रिसिटी फ्री दिता सगळें इल्लिगल अँड दीज आर द पीपल वेर विटामीन M प्लेस द फॅक्टर अँड दीज आर द पीपल जांचे खातीर द स्टिल्ट कॅन चेंज वोटींग बिकॉज कितें जातलें 200-500 मतांचो जर राजकारण्यान सांगिल्लें की पयशांनी सगळीं मतां विकती घेवपा जायना बट पयशांनी एकदा मार्जीन येता म्हण एक्झॅक्टली दॅट इज एक्झॅक्टली द थिंग सो येस यू वॉन्टेड टू हाजेरूच हांव तुजें हांवें 21 पळय म्हळें हाजेरूच तुका हांव आय विल गिव यू एक सारांश म्हजो कितें वाय हांव 21 म्हणटा दर समज BJPक 21 मेळ्ळे जाल्यार काँग्रेसीक 21 मेळचे ना 18-19 मेळचे ना काँग्रेस वील बी एट 10 मागीर 2 विजय गोवा फॉरवर्ड मेळूंक शकता 4-5 हाजे मेळूंक शकता 3-4 इंडिपेंडन्स येवंक शकता ह्या गोंयच्या खतखत्यान सगळ्यान व्हडल्यो ह्यो पार्ट्यो सोडून इज वन मोर थिंग द डिपेंडेबल इंडिपेंडन्स अँड दे वील मेक अ व्हेरी इम्पॉर्टंट हें समज खंयच्याय पार्टेक 21 मेळ्ळे जे ओपोजिशनाक 10चे वयर मेळचे नात मेन पार्टी ऑपोजिशन पार्टी तो म्हणटा जर काँग्रेसीक 21 मेळ्ळे बीजेपी 10चेर बीजेपीक 21 मेळ्ळे काँग्रेस 10चेर इतलो डिसिसिव्ह गोंयकार इतलो डिसिसिव्ह गोंयकार जाला आनी हातूंत कॉन्स्टंट म्हणटा तो आमचो सुदीन बाब ताजे पळय ते 4-5 हांवें कितलेशे आयकलां एक जोक सांगता हाजेर कितलेशे ह्या दिसांनी खूब हें जालें बिरबल अकबरान एक दीस बिरबलाक विचारलें आपल्या हातूंत कावळे कितले आसात कळ्ळें म्हणजे ताणें ते 33 कोट 50,000 कितें सांगलें म्हणटकर अकबरान ताका विचारलें अरे ते कावळे समज चड जाले जाल्यार कितें चड जाल्यार म्हणपाक लागलो शेजाराचे आयल्यात कमी जाले जाल्यार दुसऱ्या राज्यान गेल्यात हांव ह्या पॉलिटिक्सान कितें सांगता सगळे जाण कोण म्हणटा 12 जिखतले कोण म्हणटा 14 जिखतले कोण म्हणटा 16 जिखतले जिखले बरोबर ह्याच टेबलाचेर हांगा उलोवप जातलें कित्याक आपूण चुकलो म्हणटा तो तेन्ना म्हणटाले TMC येवन फोडले आपण आपले ह्या इलेक्शनाक एक आहा प्रत्येक एनालिसिसा खातीर रजाव आसा प्रत्येक एनालिसीस जे चुकताले पळय ताचे खातीर रजाव आसा कितें ना कितें तर रजाव आसा नॅचरल कॅविएट फायल जाला फायल जाला बट एक म्हाका निलेश विचारपा जाय की कॅम्पेनिंगाक आमी ही सगळीं व्हडली स्लोगन्स पयलीं बदल जाय बदल दिसता गोंयची नवी सकाळ आनी काँग्रेसीन कितें तरी केलें लास्टाक ते कितें केलें तें खबर ना सगळे जाण म्हणटात की काँग्रेस वयर सरली पण ताणी कितें केलें तें होर्डिंग्साचेर लास्ट घातकी पातकी म्हणटा तापले आमचेर तुगेले पण नक्की ताणी कितें केलें तें म्हाका खबर ना पण सगळे जाण म्हणटात की इतली करून तुगेले काँग्रेस वयर सरल्या ह्या इलेक्शनाक म्हणून तुका खंयच्या पक्षाचें कॅम्पेनींग सगळ्यांत चड आवडलें कितें चुकलें अशें दिसलें आनी कितें बरें जालें
इफ यू ॲक्च्युली गो टू सी न्ही म्हणजे पार्टी लायनार म्हणजे से फॉर each one had their own strength. आता BJP इफ यू टेक त्यांच्यानी कितें केल्लें दे गॉट पीपल फ्रॉम MLA level or MLC level from neighboring state हाडले and they were with guiding each MLAs when they were campaigning and they were behind them with all analysis everything. They took as a neutral guy. Secondly, BJP as a force, they have big backing of RSS, which even the candidate may not know it. कि कोण असा कोण analyze करता कोण कितें करता everything. So they have systematic campaign in whichever you look at it. If you look at AAP, it was single-handedly headed by Kejriwal. And one thing you have to give him credit in sense that कितें म्हणलं तो उलोवपाक आयकना तो म्हणजे इज दे एंड इफ यू गो टू सी खंयचे आतां गोंयान जितके डिबेट जाले नॅशनल लेवल पे हीज थिंग वॉज ऑन प्रायम टायम एट 9 PM. BJPचे आसताले रथी महारथी बाकीचे पार्टीचे रथी मात्र आसले बट 9 PM प्रायम टायम जो आसलो that was on TV of Kejriwal. So that way he was, I don't know whichever way you look at it, he was managing it quite well. As far as TMC concerned, they were forefront throughout with, lot of things. But, the TMC जे हे अशें जाल्ले from day one की ते पैसे दिता आणि they are there, they are giving money to everyone. Nothing Organic as such, it was just हो फक्त क्वेश्चन हो कोऑर्डिनेट करतालो कोण तुमचो प्रशांत किशोर. So even the business people or the industry got calls not from TMC but they got call from Prashant Kishore. So he was trying to analyze karta म्हणजे it was like professionally wanted to run it which was I think downfall. आज प्रत्येक इंटरव्यूवा सांगता आपला आनी गोंयचो व्हडलो संबंध नाशिल्लो म्हणून तो म्हाका दिसता ह्या टेबलाचेर जितली जाणां आमी बसल्यात तितली जाणां तरी खबर आहा की तातूंत भितर कांय तथ्य ना म्हणून. There were continuously call from his subordinate or whichever. Yeah. And it was IPAC and it was not TMC. Not TMC. कोणाची कॅम्पेन सगळ्यांत चड आवडलें? आवडलें मागीर ताच्या परस आवडलें ना म्हणटा हांव तुका सांगता सामकें. TMC गोंयची नवी सकाळ स्लोगन इज व्हेरी गूड आनी ममता बॅनर्जीचो फोटो ममता बॅनर्जी अर्धे गोंय कोण फोटो दाखय नांव सगळ्यांना वळखना. तशें हांवें लास्ट टायम सांगिल्लें गोवा लॉस केजरीवाल म्हणूनय पळयला ह्या कॅम्पेन. नो बिकॉज वॉट हॅपन्स इज दॅट अरे बाबा हू नोज ममता बॅनर्जी दे आर टॉकिंग अबाउट शी इज ऑल्टरनेटिव्ह टू मोदी. अरे तुमी तिका बेंगॉलान व्हरून वयर माथ्यार चडयात जरूर चडयात नो प्रॉब्लेम. फाल्यां तो MK स्टॅलिनाचो फोटो हाडून हांगा लायलो कोण गोंयकार वळखतले. अरे तो तामिळनाडू व्हडलो तो अमिताभ बच्चन. अरे तूं माधुरी दीक्षिताचो लाय फोटो आनी सांग गोंयची नवी सकाळ सगळे वोट मारताले. So you can't try to sell a face. She is not a Bollywood actress. Yeah, you can't sell a face in a completely unfamiliar territory. Unfamiliar territory. Yeah. So that is where they went wrong as far as TMC is concerned. You should have tried to sell your work. Tried to promote what you will do. ते ना पहिलो म्हजो फोटो आणि स्लोगन अरे तू कोण वळखता कोण. This was my first part as far as TMC is concerned. BJP had that normal run-of-the-mill kind of a campaign which any government does about what work they have done. Yeah. They didn't have anything much to say as far as Goa is concerned. So सगळे फक्त मोदीचे सांगताले आणि national levelचे सांगताले. Let's be very honest about it. But there's nothing much done in Goa by the local government. But I feel what is important is although governance should be a continuous process, Marai, it is very important that Goa, the new government of Goa, whichever government will come, should get continuous support from the center. Because central government being a BJP government, if it stops the tap of funds to Goa, we are in deep trouble. We are in deep trouble and not only businesses or industries will, even common man will realize it. Correct. Common man will realize it. We require a central government friendly government in Goa. अनफॉर्च्युनेटली आमचे पॉलिटिकल सिच्युएशन इन इंडिया अशें जावन पडलां की द सेम जर आसत जाल्यारूच तुजी कामां जाता ना जाल्यार तुका 5 वर्सां रडयता. आनी ते गव्हर्मेंटाक रडयता म्हणजे कोणाक म्हाका तुका रडयता कॉमन मॅन. बिफोर आय गो टू नंदन काँग्रेसीची कॅम्पेन कशें चलता? काँग्रेसीची कॅम्पेन केन्ना चालू जाली ती खबरूच ना कोणाक खबरूच ना कित्याक प्रॉब्लली तांकां होर्डिंग मेळूंक ना होर्डिंग घालूंक ना. whatever same they made. I heard also some things that तांणी होर्डिंगां घाल्ली ताजेर ते कितें सांगूंक सोदताले तेंय कळना कोणाक. So I think there was a confusion. And also in some constituencies,
they had candidates who had no relevance to those constituencies. दिस at all. पॉइंट आय वॉन्ट टू गो टू नंदन इन अ व्हेरी इंटरेस्टिंग वे की अशी जर आशिल्लें आनी आय थिंक मोर ऑर लेस एवरीबडी एग्रीज दॅट काँग्रेसीच्या कॅम्पेनाक फोकस बरोच लेट आयलो. No, mainly कितें जाला, change where it happened. If you see, analyze that Congress campaign, खंय चुकलो. Reginald was there with the राहुल गांधी when he came in. ताका आपयलो मुद्दाम कुशीक बसयलो स्टेजार आणि मागीर जेन्ना टर्न मारलो न्ही, सो देर एवरीथिंग इट फिजल्ड आउट, देन देर वॉज नो डायरेक्शन. अशें आसतना ना अशें आसतना ना ना अशें आसतना तूं म्हणटा की 21 येवपाक शकता काँग्रेसीचे, हय, हय. हें कित्या खातीर? ही गोंयकाराची तकली कितें? ना तुका दोनाचे कट शॉर्ट करता. बदल जाय बाय आप वॉज ब्युटिफूल. ताणें पळय ते केजरीवाला बरोबर बदल लाय, हें चुकलें. ज्या मनशान तांकां सांगलें की बदल जाय म्हणून यूज कर म्हणून वॉज अ व्हेरी इंटेलिजंट दिस थिंग, पूण ताणें सांगूं नाशिल्लें तांकां की केजरीवाला बरोबर बदल जाय म्हणून. दुसरें, BJPची एक दीस हांव मनोज बाबागेर घरा कडेन जेवपाक गेलो आनी मनोज बाब थंय जेवणाच्या टेबलाचेर BJPचे पळय तो गूण हें आसा तो कमळ फुलोया कमळ कमळ फुलोया. हांव जेवता आनी मनोजाच्या तोंडान सो दे डीड मेक अ सबकॉन्शियस दिस थिंग. हो त्या टेबलाचेर ते कमळ फुलोया तकल्या उरताले न्ही. Catchy line. It was a very catchy line. It was a very catchy line. इट वॉज अ व्हेरी कॅची लायन. बाकीच्यांचेर वचना कित्याक ती आयली ती फुलां पेक्षा तिचें तोंड सगळ्याक दिसलें. ती हय ती नाव घेवन आनी हांव तुका एक व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न सांगता. ह्या तुमच्या प्रुडंटाच्या ऑफिसान बसून दीस इज द इलेक्शन ऑफ दीस मोबायल फोन, जें 17 घडून आशिल्लें. 17 कितें आशिल्लें तुका पेपराचेर वाचून 17 पेपराचेर वाचून आज म्हजी आवय हाजेर पळोवन म्हाका सांगता नंदन तें पेपराचेर आयलें तें सारकें ना, हांवें तो व्हिडियो पळयला म्हणून. द कनेक्टिविटी ऑफ स्टुडंट आज तुमी अशे तरेन गोंयच्या घरांनी पेनिट्रेट केल्या की म्हजी आवय घरा कडेन बसून तुजें हें पळयता वीच इतलीं वर्सां नाशिल्लीं. ह्या 2 वर्सांक ही पळय डेटा जालो आनी मोबायलाचेर पळय तुमचे व्हिडियो दिसपाक लागले. दॅट चेंज द थिंकींग आनी ह्या खातीर 21 येतले. कोणाची कॅम्पेन आवडना? सी आय टेल यू डबल इंजीन आज मनोजान सांगला तशें. सी इट वॉज रिक्वायर्ड की द सेंटर हॅज टू बॅक द स्टेट. काँग्रेसीन हाजेर तोमाजीन कार्दोज आनी हें घेवन खरो बरो इट वॉज अ व्हेरी वेल डन. दे स्पेंड मनी. तूं खंयचेंय युट्यूब इट वॉज प्रोवोकेटिव्ह. अनडाउटेडली इट वॉज प्रोवोकेटिव्ह. आतां हांणी पळय त्या TMCन कितें केलें तेंच म्हाका खबर ना. आय मीन वेदर इट वॉज जस्ट येवन त्या होर्डिंगवाल्यांक पयशे दिल्यात आनी दे थॉट दॅट होर्डिंगाचेर आपूण जिखून येवंक शकता. आय डोंट अंडरस्टँड. दीस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग ऑन दीस टॉपीक. ताणें कितें केलें तें खबर ना. ताणें येवन तुगेलें होर्डिंग्स घाली सगळें बरें आहा. बट ऑन दॅट पॉयंट म्हाका CMाचो एक डायलॉग याद आसा आनी तो तुकाच विचारता हांव. तुका TTAची बी म्हणटकीर पॉलिटिकल टुरिजम. ह्या पॉलिटिकल टुरिजमाचो आमच्या अर्थवेवस्थेक कितें फायदो जालो? No, basically, after elections was over, the एक thinking असले की Goan per se for next 1 month, 1.5 months, they'll have good party because they have made enough from every one of them. Basically, I'm talking at the particular level. So basically, if you actually go to see that sentence in end, actually it reflected on TMC. Because last time that नाच झाले. Last 2-3 दिवस झाले ना. they just ran away from the place. So I think it reflected that angle. So in short, the fight is between Congress and BJP. Let's be very clear. And whichever party comes, it will be one of them. And there is no space for other. And I think एक relation जावपाक जाय की you cannot come overnight or you cannot project yourself as a everybody, तुम्ही गोयच्या राजकारण्याचे दोळे दिपकावपाक शकतात, गोयच्या मतदाराचे न्ही. आणि खंयच्या राजकारणाचे जे ऑलरेडी रिटायरमेंटान आसा एक पांय आसा भितर कळ्ळें तांकां धरून बसयत वयर तुमी सामकें कळ्ळें. हांगा वालोर काय ना तुमकां हाज्या फुडें तुमकां MLA जावपाची लायकी ना जेन्ना कळटा तेन्ना तुमकां व्हरात तुमी. द मोर यू टेक फ्रॉम हेर द बेटर इट इज. यू विल गेट अ यंगर लॉट. म्हाका लास्ट गजाल सांगात. बिझनेसमॅन म्हणून खंयचें सरकार येवंक फुडलें अशी किती गजाल आसा जी फाटली 10 वर्सां भितर तुमी अणभवली जी फुडली 10 वर्सां तुमकां नाका?
फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट इज खंयच्याय सरकारान शूड गिव ड्यू इम्पॉर्टन्स अँड गिव ड्यू रिकॉग्निशन टू इंडस्ट्री, जे अनफॉर्च्युनेटली आमचे कडेन गोंयान खंयचेच सरकार करिना. इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट ऑलवेज प्लेज अ सेकंड फिडल टू सोशल सेक्युरिटी स्किम्स. सोशल सेक्युरिटी स्कीम जायच, म्हणजे इंडस्ट्रीची खंयचीच कामां करपाक either or. पैसे ना. अरे इंडस्ट्रियल इस्टेटीन लायट ना, इंडस्ट्रियल इस्टेटीन पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें कोलमडलां, रस्ते सारके ना, आनी हें करपाक पैसे ना हांचे कडेन. आनी सगळ्यांक गव्हर्मेंट जॉब जाय. सगळ्यांक गव्हर्मेंट जॉब जाय. सो आनी एट द सेम टायम वन थिंग व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑन द आय वॉज व्हेरी व्हेरी डिस्टर्ब्ड ऑन वन थिंग. सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टी सगळे प्रॉमिस करतले, कोण 5,000 दिता, 4,000 दिता, जो गव्हर्मेंट जॉब दिता, हें दिता. कोणेच सांगलें ना एम्फेथेटिकली की आय एम गेटिंग दीस मेनी इंडस्ट्रीज इन गोवा म्हणून, आय एम गेटिंग सो मच ऑफ इन्व्हेस्टमेंट्स इन गोवा म्हणून. सो दॅट मीन नन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हॅज इट ऑन देअर अजेंडा. 2,000 जाल्यार हांव 5,000 दिता. एक्झॅक्टली तितलेंच सांगताले. अरे तूं एम्फेथेटिकली सांग हांव 10 व्हडले इंडस्ट्री हाडटा म्हणून खंयच्या पार्टीन सांगलां? कित्याक हांकां इंट्रस्ट ना हाडपाक. हें बेस्ट इज कीप देअर वोटर्स हॅपी. इंडस्ट्रीचे मारू झक, जाता ते जावं. This is unfortunately the government thinking, which should change. That is very, very important, and I hope that the next government which comes will give due recognition, because governmentaचे जॉब काय पेरेनिली मेळपाचे ना. आतां तुमी कितें तें ओपन केलें तें जालें, मागीर कितें? The next lot of graduates who come out, industry only has to employ them. बिफोर आय गो टू नंदन, म्हाका मुद्दाम विचारपाक जाय की यू गायज क्रिएट बिझनेस, यू गायज क्रिएट एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज. आणि हांव हें मुद्दम कित्याक विचारता, बिकॉज दीस हॅज बिकम अ पार्ट ऑफ अवर पॉलिटिक्स नाव. हाव टू एन्टायस अवर यूथ बाय प्रॉमिसींग देम गव्हर्मेंट जॉब्स एट द कॉस्ट ऑफ पब्लीक एक्सचेकर आणि देन कनेक्टिंग इट टू द वोट्स. हें जावपा लागलां. आनी अल्टिमेटली आमी सदांच म्हणटाले की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. आय नेवर हर्ड टील मे बी एक फाटली 5-10 वर्सां पयलीं की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज अ प्रायमरी ड्युटी ऑफ गव्हर्मेंट म्हणून. We always believe that employment generation is the primary duty of industry. आज जेन्ना तुम्ही हे पळयतात, एक गोंयचो समाज, दुसरो गोंयचो तरणाटो, तुमकां प्रॉब्लेम दिसता विच गोज बियॉन्ड इकॉनॉमी, विच इज अ सोशल प्रॉब्लेम, जे आमकां सगळ्यांक गव्हर्मेंट जॉब जाय बट प्रायवेट सेक्टरा भितर काम करपाची गरज. आनी हाजे फाटीं कारण कितें? Yes, unfortunately, that is the reason why दीस गव्हर्मेंट कितें जालां, हे पॉलिटिशियन्स पळय आसा ते लोकल आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सांगता हांव तुका गव्हर्मेंट जॉब दिता, हांव तुका गव्हर्मेंट जॉब दिता. सो वेन दे आर सेईंग दॅट आय एम गेटिंग अ गव्हर्मेंट जॉब, वाय विल दे वॉन्ट टू कम एंड वर्क फॉर प्रायवेट सेक्टर? समाजाक दोश दिना, तुम्ही राजकारणाक दोश दुसरी एक दिता. गोष्ट आमी विसरले. If you see, that goes to show how public memory is very short. There was one local political party, भयंकर उजो केल्लो, ताचेर पावस पडलो. No, this is exactly what you're talking about. Yeah. They are talking about one of the main thing की प्रायवेट सेक्टरान इतलो रिजर्वेशन गोंयकारांक जाय. आमकां रिजर्वेशन कित्याक जाय रे? यो मरे प्रायवेट सेक्टर ready. Why reservation? Yeah. Where are they? They don't want the job. Goans don't want to work in private sector. तुम्ही म्हणतात गोंया भितर अनएम्प्लॉयमेंट ना, गोंया भितर अंडर एम्प्लॉयमेंट ना, जर अनएम्प्लॉयमेंट गोंया भितर बाय चॉईस एम्प्लॉयमेंट. एक्झॅक्टली एव्हरीबडी वॉन्ट्स गव्हर्मेंट जॉब्स और बँक जॉब्स. प्रायव्हेट सेक्टरान काम करचे ना. दॅट इज वॉट इज द थिंग. तुम्ही राजकारणाक दोश दिता, समाजाक दोश दिना. नो, राजकारण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलिंग द समाज. यू एग्री विथ दिस? दुसरें हाजेरूच तुका हांव सांगता, खरें दुख्त म्हणटा तें आतां इलेक्शन जालां, सगळेच म्हणटा आमदार आयलो की म्हाका जॉब मेळटलो. आमदार वी वोट एज अ लॉ मेकर. ते 1961तले लॉस आसात. नोबडी इज सिटींग की बाबा ते लॉस आमी चेंज करया. धन्यवाद. 2 गजाली. पयलो प्रश्न हो की फाटले 10 वर्सां भितर एक बिझनेसमॅन म्हणून तुमी कितें अणभवलें जे फुडले 10 वर्स तुमकां नाका. दुसरी गजाल, हो जो जॉब्सांचो हें आसा, रिजर्वेशन कित्याक? गोंयकारांनी भुरग्यांनी मुखार येवन जॉब करचे. आज एक उद्देजक म्हणून हो जो प्रॉब्लेम आसा, गव्हर्मेंट जॉब गव्हर्मेंट जॉब गव्हर्मेंट जॉब, हो समाजाचो प्रॉब्लेम काय राजकारण्यांनी तयार केल्लो प्रॉब्लेम? देर आर 2 थिंग्स. आज एक हांव तुका एक स्टोरी सांगता कुडचड्या वयली. हांव स्कुलान जेन्ना एक जॉब दिलो, दॅट गर्ल वॉज 23-24 years old. म्हाका तांणी बाकीच्या टिचरांनी येवन सांगलें, सर म्हणपाक लागलो पळय तुवें ताका जॉब दिला, ताजी म्हणपाक लागले एक 6 म्हयने भितर सोयरीक जातली. 6 म्हयने भितर म्हणपाक लागलो शी वील गेट प्रेग्नंट. आनी मागीर म्हणपाक लागलो तशेंच जालें. 6 म्हयने जाले, शी बिकम प्रेग्नंट, मागीर मॅटर्निटी लीव, दीस लीव. सो एवरीबडी वॉन्ट्स अ गव्हर्मेंट जॉब फॉर सिक्युरिटी.
सिक्युरिटी काय शेनवारा येताराक सुटी जाय काय सिक्युरिटी बशिल्ले कडेन तुका सिक्युरिटी पगार आयलो. प्रायमरी पॉइंट काय काम पगार. कमी काम नाका प्रायमरी पॉइंट. Basically, Nandan, today what I feel is there is enough security in private sector also. Hoy. Because industry also gives all the benefits Of course. that the government gives, Of except course. probably for the pension. Because taka yahan asतं, provident fund asतं. Hoy. So all those benefits are there. More along with that, that is a one part of it. दुसरी गजाल कितें जाणा what they want is काम करून विचारपी कोण ना, आवय बापूय ना. कोण ना, जर कोण ना. प्रायव्हेट सेक्टरान आसत ताजो कोण मॅनेजर आसतलो बॉस आसतलो विचारतलो अरे हो तुवें टार्गेट आशिल्लें करूंक ना. गव्हर्मेंट ऑफिसान तू टायमार यो किंवा येवं नाका तू न्हीद थंय किंवा बस आनी ते शिवण कोण विचारपी ना. 240 सिटीजन हो टार्गेट असतं. कोणाक पडलें न्ही काम करचें पडना. That is the thing. टार्गेट इज सिटीजन. Of course, in the same breath, I will tell you, I'm not blaming all the government servants. also. Absolutely not. There are hard-working government servants who are delivering, but unfortunately, the younger lot I am on a very simple Yes. की म्हाका ते मेंटॅलिटी खूप mentality is wrong. Yeah. Because government servants are delivering म्हणून गव्हर्नन्स चलता. जाता म्हणून सरकार चलता. So government servants are definitely working. Some of them are really working hard because their interest is there of the state. म्हजो बुद्द हो आदेश की पब्लीक सर्विसा भितर जाका येवपाक जाय ताका पब्लीक सर्विसा भितर इंटरेस्ट आसपाक जाय. ती सर्वीस सोडून जेन्ना बाकीच्या मुद्द्यां भितर इंटरेस्ट तयार जाता पळय आनी त्या खातीर तो जॉब जाय तेन्ना प्रॉब्लेम सुरू जाता. When the suggestions were asked in different political platforms, my question to them was कि why Goa is only state where MLAs are made and told to go home on the job front. Is it the duty of giving job of a MLA? Because when none of the political party talked about that we'll give you job on merits. So if actual change has to bring in, सगळे जे भुरगे जे job मागता, they say we are not getting jobs on merit. How many of them are coming? People talk on this. They are, if you go to say, I was in the High Court today. The people who are talking this are talking in the court that we are not getting jobs on merit or माझे marks इतके दिले, typing up marks asana, it is just a thing. So what I'm trying to say, why they are not coming out in open? कि I am qualified for this. This is my qualification. So ते आम्ही बदल हाडपा जाय आणि at the question I had asked that in the many political sectors, they already formed something called state commission. But I think it actually उलोवचन काय जावचें ना, it has to be implemented and jobs has to be on समाजाच्या merit. मेंटॅलिटीचो प्रॉब्लेम काय राजकारण्यांचो प्रॉब्लेम. No, basically, if you go to see अशें मनोज बाब म्हणटा तशें की बेसिकली पॉलिटिशियन्स म्हणटा की जॉब I will get a job and problem कितें जाला ना, it is 2 or 3 if you see in last 15-20 years certain constituency has nurtured because of political. So म्हणजे ते एक धारणा जाला की if you go to particular place you get from that constituency. म्हणून तो ताका मेळटा आमकां कित्याक मेळचें न्ही. म्हणून आता त्या खातीर एक जोक जाला मरे पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सी रियल इस्टेट प्राइस ते खूप वाढला. सगळे जाण खंय त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून घरा बांदता. कित्याक देन दे बिकम आपल्याक गव्हर्नमेंट जॉब मेळटलो म्हणून. इज अ व्हेरी गुड प्रोसेस सारखं पहिले थंय वचून सेटल थंय वचून settle जावप. मागीर वोटर जावप मागीर जॉब घेवप. As far as another question, what are the expectations? See, there are certain things which are on forefront, basically job creation. Government, any enterprise who is creating jobs, त्यांनी support करचो पडटलो. Secondly, the basic thing will be whichever government comes in, जे नवे project खंयचे ते announce करपाचे ना, जे आसा ते complete करात पयलीं. Because there are so many projects which are pending. So ते कशें करून ते complete करपा जाय. Because that will automatically will give a boost to the economy. Whichever projects are continuing. Secondly, there are कितें आसलें आतां say tourism related. For taxi meter implementation, High Court verdict is there. Still, government does not want to implement it. They are shying up. Now, they are chalchena because there is enough. Because ultimately, today, customer is the king in any field you go in. You cannot say because it's online platforms are there. I will not use that. Customer will not able to use that. You have to use taxis on the way they want. They want to freeze it. That there is a limit to everything. So that is thing which government has to sort it out. महत्वाचें कारण ही हो भाग पॉलिसीचो. आमगे आमदार सध्या पॉलिसी विसरल्यात आणि ते पॉलिसी सोडून बाकीचे सगळे गजाली करतात जे आमदाराचे काम नाही. That is exactly what I am telling you. Amdar should go into making of policies, policy formation. Secondly, एक illegal. म्हाका कळना तुम्ही आपलो मॅनिफेस्टो करता तातून गव्हर्नमेंट जॉब कशे प्रॉमिस करता रे? Who are you? You are going to be MLA, no? Is it MLA's duty to offer jobs? No, and how MLA gives it? How exactly? How can MLA give a job? गव्हर्नमेंट म्हणटा असा करना. ना पूण हाजेरूच तुका एक लास्ट सांगता. आज गोंयांत कितें जालां, एक 5 समज फॅमिली आसा,
एकट्याक समज गव्हर्मेंट जॉब मेळ्ळो 4 जाणां गाळी मारूंक लागल्या. म्हाका खूब राजकारण्यांनी सांगला की ही जी रेस आसा गव्हर्मेंट जॉब दिवपाची हातूंत पडप न्ही. आमी कित्याक सगळ्यांक ती दिवपाक शकना. एकट्या दिल्यार म्हणपाक 10 जाण मत मारनात. ताजे परस एक तर सगळ्यांक दी नाल्यार कोणाक दी नाका. हें बरें. नाव आय एम कमिंग टू दॅट टॉपीक जो म्हाका याद नाशिल्लो बट म्हाका मनोज बाबान याद करून दिलो. तो म्हळ्यार मनोज परब. वन मनोज रिमाइंडेड मी ऑफ अदर मनोज. कळ्ळें तुका. आता एक गजाल प्रामाणीकपणान जितली गर्दी मनोज परबाच्या सभेक जाताली तितली तांकां मत पडल्यात ना. बट दॅट बॉय हॅज अरायव्ड. आनी हांव सदांच पयलीं सांगतालो लॉट ऑफ पीपल हॅज ही मायट नॉट वीन बट जो मनोज विरेश आनी तांणी पळय जो द इश्यूज तांणी पळय हाडले वर व्हेरी क्लोज टू गोवन हार्ट विथ ह्या भायल्या पळय पार्टी आयल्यो डीड नॉट अंडरस्टँड. आनी मनोजान समज ह्या खंयच्याय पार्ट्यां बरोबर जावं BJP जावं काँग्रेस युती केल्ली दीस वूड हॅव बीन अ स्वीप बिकॉज दॅट बॉय युती केल्या तागेले तुका दिसना की ताजो कोरूच डायल्यूट जाता आशिल्लो. हय पूण आज कितें आज टुडे आय एम टेलिंग यू द कायंड ऑफ फंडींग दॅट केम डायल्युटेड ही वॉज वन पर्सन वन वॉयस अगेन्स्ट एंड दॅट वॉयस मागीर तूं म्हणटा पयशांचो महापूर बाकीच्यांनी हाडलो. ताणें ताजोय पळय नॉर्मली हीज प्रेझन्स ऑन सोशल मिडिया वॉज ग्रेट. जेन्ना पयसो आयलो हीज वॉयस डायड डावन आनी फक्त आय वॉन्ट टू आस्क की सी एक गजाल म्हाका आरजीची बाबतींत आनी विजवीज काँग्रेस म्हाका विचारपाक येता ती आनी जे म्हजें ऑब्जर्वेशनूय बी आरजी ऑन ग्रावंड कंटिन्युअसली 3-3.5 वर्सां आशिल्ले. कंटिन्युअसली आपलो अजेंडा घेवन वताले आनी त्या 3-3.5 वर्सां भितर काँग्रेसीच्यो वादऱ्यो जाल्ल्यो भयो जाल्ल्यो सगळ्यो. लास्ट मेरेन सुद्दां रेजिनाल्ड गेलो तुवें सांगलें तशें. सो पोस्टर सगळें चेंज करचें पडलें दिसता कॅम्पेन मटेरियल बी. सो हें हांवें चिंतलेंच नाशिल्लें की लास्ट टायम तांगे कॅम्पेना इतली गडबड कित्याक जाली ती. दॅट वॉज अ गूड पॉयंट. सगळे पोस्टरांचेर रेजिनाल्ड आसतलो आनी तो अकस्मात तुगे गायब जालो. अशें आसतना गोंयकारान अशें कित्याक चिंतलें की काँग्रेस नाल्यार BJP. आज जेन्ना आमी सगळे जाण उलयतात काँग्रेस नाल्यार BJP आनी जेन्ना एक नवीन फोर्स ओके ते भायल्यान आयले कोण बाकीची पार्टी भायल्यान आयल्यो ही गोंयाक तयार जाल्ली पार्टी न्ही. कंपॅरिझन हय. ओके. राज ठाकरे इन महाराष्ट्र इन मुंबई महाराष्ट्र मुंबई अँड पॉकेट्स फॅन्टॅस्टीक ओरेटर लाऊड फियर्स. तो केन्ना चीफ मिनिस्टर जावं शकता आयुश्यान आपल्या विचार तरी करूं शकता. घरा बसून चिंतता आसतलो हांव महाराष्ट्रा रूल करतलो म्हणून. कोण मतां घालचें ना. म्हाका दीज आर एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स ओरेटरी स्किल्स. You are saying whether Manoj Parab is Arvind Kejriwal or Raj Thakre is sorted now. Not Arvind Kejriwal. Yes, exactly. Raj Thakre. He is basically a Raj Thakre entertainment material because the kind of issues that he is bringing about are not workable. Tell me one thing. You are talking about Goans in Goa. अरे imagine आमचे गोंयकार बाकीच्या स्टेटींनी आसा तांकां काडून भायर मारताले मरे ताचें कितें ताचें कोणें चिंतलां. Looked like more of control from UK. Exactly. हांचो कंट्रोल कितें आशिल्लो हांगा. कळ्ळें तुका. So basically what happens that social media जेन्ना रिफ्लेक्शन जाता if it is coming from outside country you can make it out. कशा. So basically the same thing what Thakre is doing in Raj Thakre is doing in कोणते UPचे भैया भायर उडोवंक शकलो केन्ना सडकूंक ना आनी शकचोय ना. येस प्रायोरिटी फॉर मराठी लोक हें तें सगळें बरें. तूं सांग प्रायोरिटी फॉर गोवन्स हें तें सगळें बरें. हाजो अर्थ तुका भायले कितें गोंय कामां करपाक गोंयकार कामां करपाक तयार ना मरे. एब्सोल्युटली तयार ना. तूं दिता हाडून लोक. टेक द केस ऑफ CCP पेन्जिम कॉर्पोरेशन रिक्वायर्स लेबरर्स खंयचे भायलेच येवंक जाय न्ही ते. सो आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिमिनिंग. गोंयकारांक म्हणटा तुमी की ह्या वास्तवांतलो आनी ह्या प्रोपागंडांतलो डिस्कनेक्ट कळ्ळो. एब्सोल्युटली. लास्ट म्हाका आय वॉन्ट टू गिव बिकॉज वी रीच ऑन RG एंड काँग्रेसीच्यो इतल्यो सारक्यो वादऱ्यो जावन आज आमी कित्याक म्हणटात की काँग्रेस वयर सरली. अशें काँग्रेसीन कितें केलें. काँग्रेसीन कांयच केलें ना. बट जितलें पळय शेजरा जेवणां पळय लोकांनी रांदली ताजो ताट घेवन काँग्रेस पावली. हय ताजो सुवाद काँग्रेसीक आयलो. कळ्ळें. कोणें नुस्तें रांदलें कोणें खतखतें केलें कोणें मणगणें केलें कोणें रेशाद बांगडे केले हाचे ताट काँग्रेसी कडेन आशिल्लें. ताट काँग्रेसी कडेन आशिल्लें. आनी दुसरें जालें कितें सगळ्यांक तातूंतल्यान सिंपती गेली ताका की नवे फेसीस. की काँग्रेसीन जो लास्ट एक म्हयनोभर प्रचार केलो की वी आर द विक्टीम
तुम्ही सगळेजण आमकां गाळी घालतात बट वी आर दी विक्टीम. कोण तरी आयला आमचे आमदार चोरून घेऊन गेलो, तुम्ही आमकांच दोष दितात तो चोरून घेऊन गेला. हो प्रोपगेंडा पर्क्युलेट डावन झालो ना. वी गोवन्स ऑलवेज लायक टू सपोर्ट द अंडरडॉग. कळ्ळें की तूं आतां लोक वो आयलो TMC आयले पयशे घेवन आयले नाका, आमी तांचे बरोबर आप आयले तांचे शब्द घेवन आयले नाका. काँग्रेसी कडेन कांयच नाशिल्लें, कांयच ना. हांच्या पयशांचेर आनी ताज्या उतरांचेर काँग्रेस जिखता. काँग्रेसीन कांयच करूं ना एक्सेप्ट ह्या हाजेर तांणी एडवर्टायजमेंट बरो डू यू केलो. बिलीव नो टू डिफेक्टर्स ह्या गजालींचो फायदो झालो? बिग टायम. Big advantage for Congress is there was only one leader for the first time, I think, ever since there for elections in Goa. That was Digambar Gama. Rajdeep on the same very table in a round table said that की तो मार्केटाक गेला आणि ताणें कोणा तरी विचारलें इज दिगंबर कामत दी फ्रंट रनर फॉर काँग्रेस लिडरशिप. ताका सांगलें म्हणून कोणें फ्रंट रनर क्या हो तो इज द ओनली रनर म्हणून. BJP had all रती महारथी with them. काँग्रेसीन तिगूच जाण आशिल्ले, एक दिगंबर, दुसरो गिरीश, तिसरो गुंडूराव आनी एक चिदंबरम. चिदंबरमाक काय पळोवपाक हांगा गोंयान कोण लोक येना, पूण ह्या दिगंबरान आनी त्या गिरीशान वॉट एवर इट इज, इफ दे आर गोईंग टू गेट इवन 5 सीट, ओके, दिस इज दुसरो बरो शॉर्ट काँग्रेसीक मेळ्ळो म्हणटा पळय लास्ट 1 month इज मायकल. आय थिंक यू हॅव टू गिव इट टू मायकल बिकॉज ही ब्रॉट द एनर्जी इन काँग्रेस. No, what म्हजी असेसमेंट जी आशिल्ली ती की मायकल सडनली मेड काँग्रेस कीडर रियलाइज that you are in a fighting position. We can win. Yeah, you are in a fighting position. Absolutely. My personal feeling is the not taking Reginald back in Congress made lot of positive noise, saying that we are not taking defectors. So ek kidal ek We to stick this to the extent policy to who is this winnable candidate, who is ready, he is accepting his mistake, ready to come. So ek तो वारा एक झालो especially in South Goa that yes the Congress means business this time. तो एक झालो. दुसरो of course the other part Michael also paid to certain extent in North. But basically, as he said, one thing, it was one leader. That also plays in people's mind. Ki he will be there and he was a performer. Whatever. खरेच बेगीन राजभवनाचेर पावतले म्हणून. If he comes, it will be, Goa will be in his hands. So एक ते असता, clarity असता. And basically they had nothing to lose. So basically when you are in the field, there is nothing to lose. So you put your, whatever you put your best foot forward. So basically that way may also work in their favor. Ki they have, whatever it is there, they have given their best and they are, even if they win, it's good. Even if they lose, it does not make much of a difference because they were nowhere, nobody counted on them. But one thing is sure, ultimately it is fight between Congress and BJP. Either way, they are starting from one MLA. Yeah. Michael, They want anything they do is addition. Anything they do is And BJP is starting with 27. Anything they lose is a loss. there is In one. a perfect business way, we can show So balance Congress sheet. is a winner in any case. No, Michael, So from the balance sheet point of view, Congress is gaining. Michael did only one thing. काँग्रेसचो गोल पोस्ट जो सालसेतीन आशिल्लो ताणें तो काडलो आनी बार्देजा काडलो. आनी तो फुटबॉल जो पळय सालसेताक मारून जिखतालो काँग्रेस, द फावंडेशन वील बी लेड इन. म्हाका लास्ट सांगात आतां बीजेपी एकूच पक्ष उलोवपाचो उरला आनी ज्या बीजेपीन लास्ट मेरेन हय जसो रेजिनाल्ड लास्ट मेरेन फुटलो हय तशी बीजेपीन खूब जाणांक लास्ट मेरेन घेतले हय आनी तांगेले सामकें सीट बाय सीट एरिथमेटीक चालू आशिल्लें. हय डू यू थिंक दिस सीट बाय सीट एरिथमेटीक has worked or there is something that is something overlying kind of a narrative See, if or you- a sentiment that has played role in this election? BJP म्हणटी पार्टी फायनस्ट क्रेडर backed by intelligent constituency wise analysis. There is intelligent people who has come and handled your constituency too पळयतलो, त्यो constituency too पळयतलो, and they have managed to keep their 28% to 32% vote bank with them. You are saying BJP's vote share will not dwindle? No. No. कित्याक जाणा तूं, हे बाकीचे सगळे फुटून गेले. You are saying BJP's vote share will not dwindle? No. See, Manoj Parab is contesting against Vishwajit. He has no chance. No, but I have one more point of view on No this. chance. जर बीजेपीचो vote share
मनोज यू कॅन टॉक अबाउट दिस सीट बाय सीट ऑल्सो की जर बीजेपीचो वोट शेअर 32% आसा विथ बाबूश मनसरात, बाबू कवळेकार, रोहन खंवटे हे ते 32 42 जावपा जाय आशिल्लें, 32 42 जावपा जाय आशिल्लो. सो इफ इट इज ऑन 32, इज इट स्टॅग्नेशन, इज इट लॉस और इज इट गेन? It is, what has happened is the leaders have come. Have they brought their voters along? तुम्ही त्या ताजेर आहा. Absolutely. बाबू कवळेकार आयलो, बाबूश आयलो, मागीर रोहन आयलो, पूण जे पळय तांचे ओरिजिनल वोटर्स आशिल्ले ते बीजेपी कडेन आयले. तुम्ही म्हणटात ओन्ली की- दीस इलेक्शन विल टेल. तुम्ही म्हणटात की तांणी जर थोडे वोटर्स हाडल्या जाल्यार थोडे वोटर्स गेल्या गेल्या. आणि सो तो नंबर तितल्याचेरूच उरता. ते आयल्या म्हणून थोडे गेले आनी दुखावले ते गेले आनी ते गेले खंय गेले, जे पळय बीजेपीचे लोक जे फुटून बीजेपी कडल्यान तिकेट मेळूना म्हणून हेवटेन तेवटे रावल्या, दे वील प्रॉब्ली गेट दोज थिंग्स ऑर दोज पीपल मायट नॉट हॅव वोटेड. सो इफ यू आस्क मी, until the 10th it is very very difficult to ascertain. Other for example, people like those 10 or 12 people who had shifted to BJP, if they win, then what happens is, one thing is for sure, they came and they brought their votes along. Yeah. And it was a master stroke of Pramod Sawant to get them this side. correct. But if these candidates, they don't win, it was singular mistake of Pramod Sawant and his team to have brought them over here. Yeah. So you are saying the arithmetic is sometimes is not enough in politics. You need chemistry. Absolutely. And Congress is trying to find that chemistry. Final BJP चे arithmetic work जाता because ultimately आमची लहान कॉन्स्टिट्युएन्सी आमगे 1000 मतांनी 1500 मतांनी लोक जिंकतात. 50 मतांनी जिंकतात. 50 मतांनी जिंकतात. 38 मतांनी जिंकल्यात लास्ट इलेक्शनात. सो arithmetic is a sound strategy, or do you feel there is an undercurrent or an overlying narrative or a sentiment that can trump this arithmetic? See, basically, if you see Goa, there is a fixed vote for Congress, fixed vote for BJP. Means at particular level, that is a fixed, irrespective of, there may be shift of 1 or 2%. Like if we talk about, say, Panjim constituency, there is a fixed vote of Congress. They will start at that level. When Girish Chodankar stood for election, campaign Corona Asthana, I think he got 4,500 plus votes. So nobody knew also him. So what I'm trying to say is, so they start with that. So basically, this candidate which have shifted, can they bring in that vote along with them? Which looks difficult for me. So they may carry their own votes little bit, but that party line vote which is there, which will be stagnant. So similarly, it holds on good for BJP also. That त्यांचे जे vote asa, even if they shift, the candidate may be going there, but their vote share will remain maybe 1-2% here or there. So basically, if you look at it, it is going to be tough. So if you ask, if you see the grapevine around, nobody is talking about that confidently as Nandan Babu is talking. Everybody is talking about 16-17 Right. or 14-15. So either 16-17 BJP or 14-15 फाल्यां विठ्ठल जाल्यार Congress, आपणे or सांगिल्लें- other way around, Right. Congress 16-17 BJP 13-14. So nobody is talking about that confidently. So everybody is So reimagining 2017. Yes, in short, Yeah. Dhaulikar brothers will be the king. निलेश बाब तुका एक सांगता, डोंट अंडर एस्टिमेट गोंयकार. ते खावन जेवन मत मारपाक जाणात, कळ्ळें, आनी इंटेलिजंटली. घेऊन मारले का घेऊन मारली इज द क्वेश्चन ऑफ दिस इलेक्शन. फायनल रॅपिड फायर वन वर्ड, हंग और डिसिसिव्ह. तुझे डिसिसिव्ह 21 इदर वेज बीजेपी और काँग्रेस. Not hung at all. ना हे बाकीची पळय आम्ही इतली सगळे कुसाव करून सुद्धा थांबा. See, basically, डिसिसिव्ह Hung or decisive? Basically, High Court has given them a way forward to both of them. And if you take with other way around, which if you declare decisively, anybody can shift if you can shift it 2/3. So that is a way forward. So and today everything is open. hung or decisive? So even if it is hung, it will not be hung in or end. decisive? In end, it तू will not be आता hung. तू आता 13-17 विषयी उलयता. तुका सारकी 10 तारखेक No, वाट मेळपाक. it will be hung. 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 Undoubtedly hung Okay. with Sudhin Dawlikar as Deputy Chief Minister. तुझे ढाळकर डेप्युटी चीफ मिनिस्टर. Chief Minister can be from either of the parties. हय, but deputy chief minister is fixed. सामकें. आणि तशें सांगलें तशें सुदीन बाब ढवळीकराच्या गाडये फाटल्यान
तुमी रावपाचे प्रुडंटान तो खंय वता थंय गव्हर्मेंट जातलो सामकें आमी राजभवनूय पळयतले कोण पयलीं पावतो ह्या रेस टू राजभवन सो इतल्याचेर थांबता आनी म्हाका दिसता आय एम रियली थँकफूल टू ऑल ऑफ यू कारण जेन्ना बिझनेसमॅन अशें उलयतात तेन्ना एक पत्रकार म्हणून म्हाकाय इल्ली चड उमेद येता बट तुमी मनमेकळेपणान उलयले जनरली आमी एरिथमॅटीक ऑफ पॉलिटिक्स ऑर केमिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स उलयतात टुडे वी आर कायंड ऑफ टॉकिंग बॅलन्स शीट ऑफ पॉलिटिक्स अँड यू गायज गिव मी अ नायस थॉट दॅट रायट नाव इफ यू सी द सिच्युएशन in terms of balance sheet, Congress can only be in green and BJP probably can only be in red. But whether that red is dark enough to push them to a very dangerous level and whether that green is bright enough to give them a greener pastures. I think that is the question right now. 10 तारखेक सगळे जाण गोंया आसात आनी म्हाका दिसता सगळे जाण स्टुडंट पळयतले ड्युरिंग द शो I will hold all this and especially you with that decisive mandate. If there is a decisive mandate, we will come live to you and probably I will congratulate you on air that day. Hung, we all are hung. There is no problem. So itlacher thamta Nandan bab, Manoj bab, please thanks a lot for joining me. आणि म्हाका दिसता हे राउंड टेबल परत वेगळे तरेन केला रिस्पॉन्स प्रतिसाद मुद्दम कळयात बट आय एम रियली ग्लॅड दॅट ऑल ऑफ यू केम हियर अँड पार्टिसिपेटेड. पवित्रवाद प्रुडंट नमस्कार.